बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी, जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, हे मिसांत देवाक दिन वासूंक 21वो वाडदीस संभ्रमता आमचो भाव शेल्डन फेर्नांदीस ताचे बसत मागुया. तशेंच मागुया आपलो वाडदीस संभ्रमतले क्रिस्तबेल रोड्रिगीस आनी दुसरी आपापलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक किरीत देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी आर्तिमिजिया फेर्नांदीस हे आमचे भयणीक सर्गीच्या वेपान आपले शांतींत आपले विसवान घेवन, तशेंच आनीक एक आमची भयण उतरल्या आज सांजे तिचो इंतेर तिचेय पासत आमी मागुया. बाबुडीनो, आज वर्साचो निमाणो दीस. आमी हांगा देवाक दिन वासूंक आर्गांच्या उमाळ्यांनी एकठांय जाल्या. देव सगळे जिविताची जोर देवाक दिन वासुया, आर्गां दिवया आनी आयच्या दिसाची ही वरां, आयच्या दिसाची ह्यो घडयो सारुया. जें कितें आमच्या जिवितांत ह्या वर्सांत बरें जालां ताका आर्गां दिवया. तितलें बरें जावंक ना ताका उलो मारुया. आमकां राख आनी सांबाळ. आनी भोव करून ही वरिश्ट भिरांकूळ पिळेंतली महामारींतली आमकां सांबाळ. आख्खो संवसार एके भाशेन एक भिरांतीन आसा. देव ओरोंब आनी शेवट आमच्या जिविताचो, आमच्या जिविताची दर एक घडी ताच्या हातांत आसा. देखूनच जेजूक, जो आमचे खातीर मनीस जालो, देवाचो शब्द मनशा रुपान मनशाचो आकार घेवन दिश्टी पडलो, ताका आमी उलो मारुया. आनी ह्या आख्ख्या वर्सा खातीर ताची कृपेन कृपा आमी घेतल्या. देखून दिन वासुया, आर्गां दिवया, वाखाण दिवया आनी नितळ मनान हे मिसा बेटींत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्य सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवाक दिन वासूंक, ताका वाखणूंक आनी ताका अर्गां दिवंक ह्या फाटल्या वर्सा खातीर बराबर म्हणुया. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारीक.
सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया एक घडी उगीच रावन आमचे दोळ्या मुखार हाडुया हे आख्खें वर्स जें आज सोंपता देवाच्या हातांतलीं बेसांवां आमी घेयत आसा आमची भलायकी आनी आमची पिडा आमचें सूख दूख आमची भिरांत आमची आकांत आमची जाणटी पिराय सगळें देवाचेंच ताचेच मोहिमेक आमचें जिवीत ओरपुया. सोर पदवीधर आनी शास्त्राचे देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सोपुर्नायक पावली. तो एकलोच सगल्या मनशा कुळाचो सुरवंडार तो एकलोच मनशांक तुजें दैवीक जिवीत दिता तो एकलोच ओरूम आनी शेवट आमचे दिसा दिसपटी जिणेचो ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितांत भरपूर वांटो दी आनी हें वर्स जें सोंपूंक येता त्या वर्साच्या देण्यांतल्यान तुका वाखणणी आनी मोहिमा दिवंक आमकां आयती कर हें आमी मागता आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. भाग्यवन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यांनो शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ता विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यान आनी सगळ्या वस्तूंचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात परमेस्पराक वाखाणनात शेकान शेक प्रितुमी वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उल्लासूं आख्खो संवसार खूब व्हडला दर्या सागोर आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटूं आनंद बरीत रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूं कुशाल बरीत. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. म्हणसुबी प्रितुमीची सगळी न्हीद संवसाराची पोरसांची करच्याक जोडटी परमेस्पोर होबले येता. जबाब सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक
सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. ओरोमाक सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सवे आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व रोचल्यात आनी रोचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणी आयलोलें कांयच ना. ताचे सगळें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काळोखान परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक जायना. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयिल्लो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोब्द जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो, तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलेलो तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदीं तो आयलो पूण ताचे पोरजीन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलेल्या समेस्तांक आपल्या नांवांचे विस्वास ठेवतल्यांक ताची भुरगीं जावची देणी ताणें फाव केलें. हाका रोगतान न्हय, कुडीचे वणावणेनूय न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय पूण देवान जल्म दिला. सोब्द मनीस जालो आनीक आमचे मदीं जियेलो. तो कुरपीन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची काशा मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आज निमाणे दिसा वर्साचे तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. देवाक आमी दिन वासूंक आयल्या. ताणें आमकां आनीक एक कॅलेंडर इयर फाव केलें देखून. आज आमचे कॅलेंडर्स पोरणे जातले. आतां नवो आमी आमचे वण्टीक हुमकळटले. हांव दिनवासतेच्याच मनान भाव भयणीनो आयच्या दिसाच्यो ह्यो निमाण्यो घडयो आमी सारुया. ह्या वर्सा ओरोस जावन गेले आमकां देवाचें एक दान. Let us thank the Lord for the gift of another year. With all its ups and downs, फाटलें वरोस सोंपतलें वरोस 2021 खुबशें वयर सकयल जालें आमच्या जिवितांत. भोव करून ही मारेकार महामारी कोविड-19 ही पिडा आपली तकली वयर काडीत आसा. तरेतरेचे वेरियंट्स घेवन आमकां सरळ उक्त्या मनान जिवंक दिना. एके भाशेन आमची पाठीक लागला. With all its ups and downs of life, there is still room to thank God. देखून आमी हांगा आयल्या देवाक दिन वासून. जायतो आमचो लोक भोव करून एप्रील माय म्हयन्यांत हे महामारींत मरून गेलो. आमची गोडची गोडी आमी वळखता ती आमी सोयरीं तरणी तशेंच जाणटी ही महामारी नाश जाली. जायतें कितें फाटल्या वर्सा आमी भोगलें. हॉस्पिटलांत बॅड नात, हॉस्पिटलांत ऑक्सिजन नात,
हॉस्पिटलांत फावो तसल्यो सोयी नात, प्रायवेट हॉस्पिटलांत रावतल्यांक लाखांनी बिलां, जायतें कितें भाव भयणीनो आमी अनुभवलें. आनी जेन्ना आमी तयार जाताले बरे भाशेन नव्या वर्साक सुरवात दिवंक ओमिक्रॉन म्हणून दुसरें वेरियंट हेच पिळेचे आमकां दिश्टी पडलें. These are ups and downs of our life. But with this year, we have experiences, we learn from our life. There has been lots of learnings and experiences in this year that is going to end. जायते कितें आमी अनुभवलां, जायते कितें आमी शिकल्यां तोंडाक बांदून भोवंक ओळखूंक येनात. This is a new normal अशें आमी धरलें. सगळ्याकूच आमी बोर्ड पळयता, नो मास्क नो एंट्री. आमच्यांनी भितर सरूंक जायना, लेस तरी तोंडाक बांदूंक जाय, नाजाल्यार शॉपकिपर्स म्हणटात, ऑफिसान म्हणटात भितर सरनाका. We learn lots of things. We have through this whole year lots of experiences. तसले सगळे गुणां खातीर देवाक आर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत जॉयफूल एंड सॅड मोमेंट्स आमी अनुभवल्यात फाटल्या वर्सान. जॉयफूल मोमेंट्स आमकां मेळ्ळ्यात. आमी तशींच लग्नां केल्या, बॅप्टिजम्स केल्यात. मिसाक मोन्नाच्या वर्साच्या मिसाक आमी सगळीं विचारूंक आयल्या कितले लोक येवं येता फादर. We have joyful moments and sad moments in the year that is ending. अनुभव जिविताचो जायतो बाबा भयणीनो आमकां माळ्ळा. आतां नवें वर्स सुरू जाता. ह्या नव्या वर्सान कितें करुया? बाबा भयणीनो, let us realize that there can be no spectacular resolve. जायते रेजोल्युशन्स घेवची गरज ना. इनफॅक्ट कांयच रेजोल्युशनच घेवची न्हय. देव आमकां दिता तें वरस ताच्या हातांतलें कशें आपणावया. दिसाचो दीस येता तो आमी घेवया. जायतीं रेजोल्युशन्स घेतलीं हे नव्या वर्साक, हांव हें करतलीं, हें भोंवतलीं, कांय ना. नो रिजॉल्व, नो स्पेक्टेक्युलर रिजॉल्व, no greater discovery, no better resolution, no higher decision. एकूच घेवया डिसिजन, एकूच घेवया रेजोल्युशन. कितें? आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू देवाचो शब्द, ताका आमच्या जिविताचो कंट्रोल दिवया. To take firm and absolute control of our lives. Let there be only one resolution. काय बरी पवित्र सभा आयज आमकां ह्या निमाणे दिसाक आमच्या दोळ्या मुखार भाग्यून जिवांचो शुभ वर्तमान, द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ सेंट जॉन घालता. कितें? इन प्रिंसिपियो एरात वेरबूम एत वेरबूम एरात आपूत देवूम. म्हणजे कितें? ओरो मागतान सोब्द आसलो आनी सोब्द देवा सोबे आसलो आनी सोब्द देव जावन आसलो. जाल्यार आमचें आख्खें जिवीत ह्या शब्दांत घालुया. कोण तो शब्द? देवाचो पूत आमचे खातीर बाळूक जाला, जेजू. फर्म एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ आवर लायफ्स. जेजूक सांगुया आज ह्या देवमोजणी भायर सरता आसतना, जेजू तूं देवाचो शब्द, तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो मनीस. एत वेरबूम कारो फाक्तूम एस्ट एत हाबिताबिती नॉबिस भाग्योन जिवा म्हणटा. आनी शब्द मनीस जालो. And the word became flesh just like us and dwelt amongst us. ह्या शब्दाक, ह्या जेजूक आमी सांगुया to take control, absolute control of our lives. Firm and absolute. ताका सांगुया, जेजू तुका जाय ते भशेन हें नवें वर्स जावं दी. तुका बापान धाडला, तूं सासणीक शब्द, तूं मनीस जाला, मनशाचो आकार घेतला. तुका गोवाय दिवंक, तुजो उजवाड जो तुवें हाडलो ते उजवाडान आमचें काडोकी जिवीत आमी भरूंक आनी नव्या वर्साची वाट चलूंक
Jesus, take firm and absolute control of our lives. Take absolute and firm control of our families, of my children, of everything that I do. Everything I offer up to you. बाबा म्हणून हें जावन दी एकूच आमचें रेजोल्युशन, एकूच निर्णय ह्या नव्या वर्साक आमी फुडो करता आसतना म्हणूया Jesus, take firm and absolute control of my life. I surrender myself to you. Whether it is COVID-19, whether it is Omicron variant, whether there is anything that will come in my life in the new year, I surrender myself, everything unto you. Take firm and absolute control of my life, of our lives. बाबा म्हणिनो सोबत देवाचो ताचो आकार बागेन जिवन म्हणटा आमी ताका पळयला, आमी ताका सांसपिला, आमी ताका अनुभवला. हो देवाचो पूत बाबा म्हणिनो आमच्यांत वाडू दी. Let Jesus grow in us. Let him not remain just an infant. Let Jesus grow in us. Let him take firm and absolute control of our lives. भेटून एक आमी गायन गावया वेदीचे उंड्या सवे C40 पान 40 C43 पेज 46. भयणी भावांनो, आमचे बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानता तसले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत खाली वळीन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवया. देवा आमचे मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या हातांनी घालताय. उपकारी काळजान हें बलिदान आयज आमी तुका भेटयता. हे बलिदाना वरवीं सगळें तुजें बरेंपण ओळखून तुका आमी अर्घ दिता. दर एक घडी आमच्या जिविताची तुजेच हातांत आसा. तर विश्वासीपणी तुजो सांबाळ तुका वाखाणू आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुजी स्तुती करूंक आमकां निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान तुजे वेंगेंत आयलो. तुजे शासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोगता. अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान.
एक उडो कितलो जपांचो समेस्त मनशांनी जिवीत देवा गेलें एका मनशा वरवीं फाव जालें देखून सगळे दुतां भोगतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलगुणांचो सर्वेस पोर्तो स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता तेका जय सर्गीं तुका जय जय मोगाल बापा आमी तुका अर्घ दिवंक हे सुवाती जमल्या तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुवें आमकां रोसल्या तुवें आमकां एकामेकाक पळोवंक दोळे दिल्यात आनी एकामेका लागीं उलोवंक जीब आनी कान दिलें हे पुरे आमी सगळीं एक जावन इश्ट कशीं जिवन सुखान आनी दुखान वांटली जाता देखून तुका ओळखून तुजो मोग करता तांचे सांगताक सगळे काळजान आमी तुजो उपकार मानता आनी तुका आमी आज वाखणटा ओय बापा खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड आमचे तांय आनी सगळ्या मनशां तांय तूं भोव मोगाळ देखून आमी तुका अर्घ दिता भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून आमी तुका दिन भासता पातक करून मनशां तुका सोडून पयस केली आनी एकामेकाचो मोग करिना जाली देखून तुवें जेजूक संवसारांत धाडलोय ताणें आमचे दोळे आनी आमची काळजां उक्ती केली आनी आमी सगळीं भाव भयणां म्हूण आनी तूं आम्हा समेस्तांचो बापूय म्हूण ताणें आमकां दाखयलें आनी तो आमकां आतां हे वेदी भोंवतणी एकठांय करता आनी आपणें केल्लें तेंच कर म्हूण सांगता बापा आमी हाडलेल्या ह्या आमच्या हातांतल्या देण्याचेर हे उंडेसराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे पासत मरूंक वेचे आदली राती जेजून आपल्या शिसां सांगाती निमाणी फावट जेवण केलें ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेचपरी जेवण जातूच ताणें दाकासोऱ्यान बोलोवली कास घेतली तुका नव्यान बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हजे रगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया बापा तुजे मुखार आमी हांगा आसाव आनी जेजून आमचे सोडवणी पासून केला ते सगळें आमच्या मनांत हाडटा ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घातलें तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उगडास करता सर्गीचे बापा तुज्या मोगाच्या पुता बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता ताणें कुशे मनान आमचे पासत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवन केलोय देखून आमी तुका दिन वाचता बापा जेजू आयज तुजे बरोबर तुजे मोहिमेंत आसा आनी आमचेय सांगाताक हांगा आसा म्हूण आमी तुका अर्घ दिता एक दीस जेजू परजोडान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यान आनीक कोश्ट आसचे नात रोडणें आसचें ना कोंतूय आसचें ना म्हूण आमी तुका दिन वाचता मोगाल बापा हे वेदी वेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी ताचे पवित्र आत्म्याचे संतोशान भरूंक तुवें आमकां आपयलें हे पवित्र जेवणा वजी आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय तुका दिन वाचूंक आमकां शिकय आनी तुका बरें दिसता तेंच करूंक आमकां घोटाय दी सर्वेश्वर आमचे बापा फ्रांसीस आमचे पाप साहेबाची फिलीप आमचे बीश साहेबाची आनी हेरा सोमेस्त धर्मोद्योक्षांची दया कर मनशां खातीर आनी मनशां मदीं शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरी करूंक जेजू बरोबर
वावुरतात तांकां तुजो आदार दी. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माये तिजो पोती बागयून झुजे, आमचो आस्करी बागयून मिगेल आनी समेज भक्तां बरोबर जेजू सांगता तुजे गोपांत सासणांक जिवंक आमकां सगल्यांक व्हर म्हूण आमी मागता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. बाबडीनो देव आम्हा समेस्तांचो बाप आनी आपल्या पुताक जेजूक ताणें आमकां दिला. जेजूकूच आमचें जिवीत आमी दिवंक, ताकाच आमच्या जिविताचो माज करूंक आनी ताचे सवें हें नवें वरोस जें आमचेर दिवचें आसा ताका आमी फुडो करूंक आमकां घोटाय आनी बोल दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज चमकाय, तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरभुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवाकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता हातून तुजे दोन मृतांक म्हळी आनी आज तूं आमकां म्हणटाय म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूच चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू देवाचो सासनीक शब्द आमचे खातीर मनीस जालो. होच तो जेजू आमचो सोरुंडार, संवसाराचो उजवाड. ताचे जेवणान मांडू घेवन आख्खें आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालतली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया. D27 561, D27 पेज 61.
भावमिळींनो थोड्योश्यो घडयो ओगीच रावया, आमचे दोळे धांपूया. ह्या वर्सा खातीर देवाक आर्गां दिवया. थोड्याच वरां भितर आनीक एक वरस 365 दीस सोंपतले. We have experienced lots of ups and downs in our life. Lots of joyful and sad moments. (2021) will go down into the history, into the annals of the history of the world in so many different ways. Into the annals of the history of our lives. आमच्या जिविताचे इतिहासांत 2021 मोगळा जेजू तुका आयज आमची काळजांत घेवन आमी तुका दिन वाचता. सगल्याच्या जिविताचो उरूम आनी शेवट तूंच. सोबद संवसारांत येतालो, ताणेंच संवसार रचलेलो, ताचे विणी कांयच जावंक ना. भाग्यन जीव आमकां सांगता, तूं सोबद. तूं आल्फा आनी ओमेगा आमच्या जिविताचो. जें कितें आमच्या जिवितांत बरें जालां ताचे खातीर देवाक आर्गां. जायतें कितें दूख आमी अनुभवलां, पिडा, भिरांत, आकांत, मरण आमच्या घरांत, आमची मोगाची मरून गेल्यांत. तांचो आवाज, तांचो ताळो, तांचे आसने आमच्या घरांतले नाच जाला. We have found emptiness in our own homes because someone we loved have passed away. घडये फाटल्या वर्साक आमची भलायकी बिगडल्या. आमी घडयो दीक अशक्त जाल्या. आमच्या भुरग्यांक हे आख्खे वर्सूच एके भाशेन घरांतूच रावंक पडलें. तांचो फुडार कितें, जायते प्रश्न आमच्या मनांत आयल्यात आनी येयत आसात. ह्या वर्साच्यो निमण्यो घडयो जेजू सांगाताक सारतना मनांत धरुया, निचेव करुया. ताणेंच आमच्या जिविताचो थीर आनी आखोच कंट्रोल घेवंक, फर्म एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल of my life. Jesus, I surrender myself into your loving hands. You are the beginning and end of my life. So take firm and absolute control of my life, of my thoughts, of my actions, of my entire being. Let everything I do be at your greater glory. हे कितें हांव सगळें कोत्तलों कोत्तेलीं तें तुजेच व्हडी मोहिमेक, तुजेच वाखाणणेक जावं दी. म्हजें जिवीत जेजू तूंच चलय. म्हज्या जिविताचो तूंच दोनी जा.
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तो तुजे काकुतीन हे वरस सोंपता तें तुज्या हातांत आमी सोंपून दिता. आनी आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां वखद तूं दी. हे परी हे सोडत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमी फुडें वचूं शिकोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, असो एक घेता सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणून वरस सोंपूत येता आनी ह्या वर्साचे सोंपाडणेक आमी फुडो कुदतना देवाक दिन बासतना हे दिसाची गुडयो आर्गां दिवन सारुया. रातीक 11 ते 12 पवित्र वर आसतलें आमच्या माटवांत आनीक मुद्यानीर 12 वरांचेर मीस. जाता तितल्यांनी आमी ह्या मिसांत वांटो घेवंक वावुरचें. फाल्यां परब सायबीमाची मदर ऑफ गॉड, देवाची आवय, तेवोतोकस म्हणटात ग्रीक भाशेन. मदर ऑफ गॉड, देवाची माता, तिची परब करता आमी. आनी एके भशेन आख्खें वरस सायबीमाचे पांय अशें दवरता. सकाळीं मिसां 7, 8, 9, 15 इंग्लीश भाशेन माटवान जातली. आज सांजे 4 वरांचेर आमी मातशें माटू निटायेर घालूंक वावुरतलो. वॉलंटियर्स प्लीज कम. थोडो वगत आमी कोदेलां घालुया. आमची कोदेलां थोडीं हॉलांत पावलेलीं आहात, तीं पोत्तून माटवांत घालुया. इगोर्जेंतलीं हॉलां माटवांत घालुया आनी माटू बरे भाशेन डेकोरेट करुया आर्गांच्या मिसाक, फाल्यां मुद्यान रातीच्या मिसाक. At 4 o'clock we will meet. I appeal to all the members of PPC associations. At 4 o'clock we will meet to arrange the chairs. आनी कितें तरी पेपरां कितें पडल्यांत माटवांत जमनी वयलीं काडुया आनीक नव्या वर्साक आमी तयार जावया. देवाक आर्गां दिवन दुसरे स्वाती सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आख्खें वरस तुमचो तेंको, तुमचो सहकार, तुमचें बरें उतर तुमी आमकां दिलां. थँक्यू व्हेरी मच. पातकुरांच्या म्हज्या नांवान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमची सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मान बागावन हो निमाणो आशिर्वाद घेवया. देव सगल्या देण्याची जोर तुमकां तो आपले कुरपेन भरता. हे फाटलें वरस हें वरस सोंपता त्या वर्सांतल्यान तुमकां आपलो आशिर्वाद दिता आनी सदांच तुमकां सुरक्षीत तो सांबाळटा. आमेन. तोच देव हे वर्साक तुमचो भावार्थ आनी थीर दवरला, तुमचो बरवसो सांबाळला आनी तुमची काळजां आपल्या आनी प्रिती मोगाच्या मोगान ताणें बोल्ल्यांत. आमेन. तोच देव हे वरस सोंपता ताचे दिवशी जायते तुमकां अणभवूंक आदार दिला. ताचे आसने तुमी घेतला, मागड्यान तुमच्या ताणें कान दिला. तोच तुमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आनी चड पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सगळे सद्दां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. देवाक आर्गां दिवुया. E4, 570 आनी 8. आमी तिसरो श्लोक गावचो. E4, पेज 78.